सर, आज जो उबो रावल्लो आसा, आजचे जे डिमांड आसा, डिमांड नंबर 59, 65 आणि 66 ताका सपोर्ट करपाक आणि अपोज द कट मोशन. स्पीकर सर, आमच्या गोंयचे जे आमची दिसाक जे आमकां दूध जाय, म्हणजे म्हाका ते डिपार्टमेंटाच्या कडल्यान मेळ्ळेलो आसा रिपोर्ट की पर डे 4 लाख लिटर पर डे जाय. आणि आमचे प्रोडक्शन जाता ते गोंयचे प्रोडक्शन जाता ते अराउंड 1,75,823. सो देर इज अ बिग गॅप. 4 लाख आमकां गरज आसा आणि 1,75,000 जाता. म्हजी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा, हांव जाणा मिनिस्टर खूब भाशेन प्रयत्न करता, डिपार्टमेंट प्रयत्न करता, हो जो गॅप आसा तो कमी जावपाक जाय. आमचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. जर स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार प्रत्येक गोष्टीन ती भाजी आसूं दूध आसूं ही आमी गोंयच्या गोंयच प्रोड्यूस करून करपा जाय. हाचेर आमकां शिकपाची गरज आसा. आज जर तुमी पळयशात स्पीकर सर, आमचे जे कोण हे गोरवां सांबाळटात जे भाव आसा आज दिसान दीस कमी जाल्ले आसा. म्हज्या साळ गांवांत एक नॅश्विन वेगस म्हणून आसलो, तो दिसाक 250 ते 300 लिटर दूध करतालो. त्यांनी दुधाचो धंदोच बंद केलो कित्याक तर परवडना म्हणून. तुमचे डिपार्टमेंट इन्सेंटीव जे दिता, तुमीच म्हाका जे रिप्लाय दिला ते अराउंड 30 कोटी वर्साक दिता. तुम्ही इन्सेंटीव 30 कोटी दितात, खूप बरी गोष्ट आसा, पण ते टायमार गावना. हांव जाणा मिनिस्टरा कडेन एक दीस फायल दवरिना, पण खंय तरी ती अडकता. ते शेतकरी भाव असतात, आता तांकां सांगतात ते कितें म्हणटात, असेंब्ली टू असेंब्ली आमकां पयशे मेळटा. तुमी असेंब्लीन बोवाळ घालता जाल्यार फुडल्या 2 म्हयन्यान मेळटले. लास्ट तांकां आतां ऑक्टोबराच्या पासून तांकां अजून पयशे मेळोंक ना. सर तुम्ही मातशे पळयात भितर, तुमच्या कडल्यान रावना हांव जाणा, केन्ना केन्ना त्यांची ती रिसीव करची पडटा गोवा डेअरीन. पण कितें आसूं, तुम्ही मंत्री आसात, यू कॅन टेक अ एक्शन. तुम्ही नोडल ऑफिसर दवरात आणि तांकां जर आतां विचारशीत प्रॉब्लेम कितें, ते म्हणटा प्रॉब्लेम काय ना म्हणटा, पयशेच दियात आमच्या टायमार. आमचो एक सरपंच आसा अडवलपालचो, गजानन पालकर, तो लास्ट 25 वर्सां हेचो दुधाचो धंदो करता. राती हांव ताचे कडेन खूब वेळ उलयतालो. हांव म्हणटा तुका कितें दिसता रे लास्ट 25 वर्सान कितें वाडला बी? ना दोतोर, आतां कोण धंदो करूंक पळयना. कित्याक पळयना? प्रॉफिटेबल ना. पयलीं म्हणटालो तो आमकां 10 रुपया दिले कित्याक तुमच्या हॉस्पिटलान गेलो काय 10 रुपयाची सगळीं वखदां मेळटालीं. आतां ते म्हाका दिसता MRPच्या 50% पयशे घेतात. पयलीं म्हणटालो आमी सांगता ती वखदां दितालो, आतां कितें तरी चेंज केला म्हणून तेणी म्हाका नांवां सांगलें. डॉक्टरान म्हाका नांवां लक्षांत येना. म्हणजे हे बारीक बारीक गोश्टी, तुमी जो गॅप आसा हो फील करच्या खातीर सगळ्या स्टेक होल्डरांक तुमी घेयात. हांव आमचे एक्स मुख्यमंत्री मनोहर भाईंचे हांव खरेंच अभिनंदन करता. तांच्यानी ती कामधेनू स्कीम हाडली. परत हांव अभिनंदन करता आमचे प्रेझेंट मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारांचे, तांच्यांनी ती सुदारीत ती स्कीम सुदारीत केली. पण तरी तांकां ते स्किमीन कितें तरी प्रॉब्लेम गावता. म्हाका दिसता तो गोठो बांदपाक तुमकां परत ती जागा त्याच्या नांवार जाय, नाल्यार कितें आनी कितें जाय. हे मातशे बारीक बारीक गोश्टी पळयात. एक सांगता, तुमी जर सर्वे करा डिपार्टमेंटान, लास्ट 5 वर्सांत कितले भुरगे ह्या धंद्यान आयले. आणि एक लक्षात दवरा, ह्या जर 5-10 वर्सांत हे जर भुरगे कोण धंद्यान येवंक ना न्ही, हे तुमचे 1,75,000 जे दिसाक दूध तयार जाता तो हळूहळू हो नंबर कमी जायत वतलो. मार्क माय वर्ड. आता जे ह्या धंद्यान आसात ते कोण आसात? हांव गांवांनी भोंवता, हांव गांवांत रावता, म्हाज्या शेजाऱ्याक फाटल्यान फुटल्यान गोठे आजून आसात. हांव जर पळयलो आमच्या वाड्यार कोणूच ना, एकूय भुरगो ना. नाका म्हणटात दादान, दोतोर परवडना म्हणटात ते. म्हणजे सदांच इश्यू आसता. ताचेर मातशी तुमी स्टडी करात. तुमी, हांव तुमकां कोणाक ब्लेम करना, बट फायंड आउट द रिजन फॉर दीस. आणि मागीर म्हणटात आमी एम्प्लॉयमेंट ना बी म्हणटात. कशें जातलें एम्प्लॉयमेंट? परवाच आमचो एक भाव, ताचे 12-24 म्हशी आसले, भितले 12 ते पूर येयले न्ही शेनवार आयतार, बाबडे गेले व्हांवान. सुधाकर कलांगुटकर म्हणून, आमी आमदार म्हणून पर्सनली कितले हेल्प करतले. तुमच्या डिपार्टमेंटान ताका मातशी, हांव सगळो रिपोर्ट बी करून दिला, डिपार्टमेंटान ताका बाबड्याक मातशी हेल्प करात. नाल्यार ताका कशें जातलें, ताचो आतां संवसार 12 म्हशी गेले म्हणजे संवसार ऑलमोस्ट ताचो हाचेर रस्त्यार आयिल्ल्या भशेन आसा. हे म्हाका दिसता मेन जो प्रॉब्लेम आसा जे तुमी फॉडर दितात ते हांकां, ते म्हाका दिसता ताचो कॉस्ट आणि ते दूध मेळटा हेतून म्हाका दिसता हे आसा डिफरन्स जाता. म्हणजे यू ऑल नो बेटर. हांव एकदम डिटेलान वचना कित्याक खूब लोक उलोवपाचे आसा. दुसरें एकूच सांगता, ते दीस आमी कुत्र्यांचेर उलयले, स्टरलायझेशन ऑफ कुत्रे. सो तांच्या खातीर हांव कितें म्हणटा, स्पेशली मायनींग बेल्ट एरियेन मिनरल फावंडेशनाचो खूब हे आसा, MFGचो खूब फंड आसा.
तो फंड युटिलायज करून जर तुम्ही एक परमनंट एन्युअल बर्थ कंट्रोल जर सेंटर घालशात जाल्यार खूप बरें जातलें. एनजीओज बाबडे बरें काम करता, पण ते कितें जाता त्यांच्या कामाचो तितलो इम्पॅक्ट दिसना आनी लोकांक आमच्या आज खबर आसा जो पर्यंत इम्पॅक्ट दिसना ते आमचे कांय आयकनात ते. सो त्या खातीर तो फंड जाता जाल्यार वापरात. म्हाका दिसता तुमच्या डिपार्टमेंटानूय खूब पोस्ट वेकंट आसात. अरावंड 200 वेटनरी ऑफिसर पोस्ट वेकंट आसात, ते यूज करात. म्हणजे ते जाता तितले बेगीन भरात, कित्याक तांकांय दे आर ऑल्सो गेटींग द प्रेझेंट ऑफिसर्स आर ऑल्सो गेटींग आवर बर्डन. प्लस म्हाका दिसता तुमी लोकल बॉडीज पंचायत म्युनिसिपालिटीक फंड दितात स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंटाक, तांकां सांगात तो फंड जाता तितले कोण जी म्हणजे स्ट्रे कॅटल मॅनेज करतात तो तांकां पास ऑन करूंक सांगात, तुमचें सुपरविजन दवरात. समटायम म्हाका दिसता हे एनजीओ जेन्ना वतात लोकली म्हणजे हे करपाक ते स्ट्रे कॅटल बी धरपाक, तेन्ना म्हाका दिसता लोकलय केन्ना त्रास करता जाल्यार तांकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाचें. हांव सगळ्याचेर उलयना, म्हणजे बारीक बारीक गोश्टी सांगता, पण हे इम्पॉर्टंट आसा. नुस्तें एकूच सेकंड, नुस्त्याचें हेतून सांगता. नुस्त्या खातीर नुस्तें आनी गोंय हे पॅरलल वता. नुस्तें ना जाल्यार आमकां जेवण चलना, सोमार म्हटल्यार व्हडलो टेन्शन येता. सो त्या खातीर हे नुस्तें जशें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जालें तशें फिश कॉर्पोरेशन करपाचें, सो दॅट एकदम सकयल्या मनशाक गांवांतल्या मनशाक सुद्दां बरें नुस्तें मेळपाचें. आनी त्या खातीर एक कितें जातलें, तांकां आमी जर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन फिश कॉर्पोरेशन कडेन जर आमी तांकां स्टॉल घालूंक दिले, आमच्या भुरग्यांक जॉब गावतले, लायसनायज प्रॉपरली जॉब गावतले, लोकांक नुस्तें बरें गावतलें. आनी हांव आयकलां की हे नुस्त्याच्या हितून मोनोपोली आसा धंद्यान, ती कमी जातली. म्हाका मोनोपोली कमी जावपाचें चड इंटेन्शन ना. इंटेन्शन आसा आमच्या गांवांतल्या लोकांक बरें फ्रेश नुस्तें एट रिजनेबल रेट गावपाचें, सो दॅट आमकां सगळ्यांक नुस्तें मेळपाचें हे सगळ्यांची इच्छा आसा आनी दुसरो जॉब क्रिएट करपाचें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.